Brothers and sisters, Psalm 72 echoes, "Justice shall flourish in his time, and fullness of peace forever." God's justice is life-giving. It uplifts the poor, defends creation, and restores balance. In Luke's Gospel 10, verses 21 to 24, Jesus rejoices in the Holy Spirit and thanks the Father for revealing his mysteries to the humble and little ones. Those who are humble, the simple fisherfolk, the farmers, the elderly, who still respect the rhythm of nature, they understand God's creation better than the proud who exploit it. Jesus tells us, "Blessed are the eyes that see what you see. Blessed indeed are those who can look at a tree and see God's gift, who look at the sea and see God's generosity, who look at the soil and see the sacred trust, not a commodity." As we reflect on the theme, let us be stewards of hope for future generations by caring for creation. We commit ourselves anew to live in harmony with nature, in justice with the poor, and in faithfulness to God's plan of love for all creation. प्रितीच्या भावा भयणीनो, वरवाशाची यात्रेकारां कशी एकठांय जावन देवाचे रचनेचे देणे समरमताना आमकां हो उलो. हे सृश्टीची सोबिताय आमी नियाळटाना हे पृथ्वेचे विलाप आनी दुर्बलांचे रडणे आमी आयकूंक आमकां एक आपोवणे. तर वरवाशाची यात्रेकारां कशी सांगातान चलुया, नवसरणेची, बोगसण्याची आनी पर्यावरण सांबाळची वाट दवरुया. फुडले पिळगेक दायज सांबाळूंक तर एक आमची सुपुर्ली करणी व्हड म्हत्वाची. वरवाशाची बियां ओंपुया, सृश्टीचो सांबाळ करून फुडले पिळगेक राखणदार जावंक वरवासो दिवया. ह्या विशयाचेर आमी आज नियाळटाना हे रचने लागीं समाधानान जिवंक, दुर्बळां थंय नितीन वागूंक आनी सगळे रचने सवे देवीक मोगाचे येवजणेक विस्वाशी रावंक आमची बासावणी थीर करुया.
कडप आमचे दारोन ताका वगाणुया सर्वेस्परा मुखार येया ताका दिन वाजूया तोतीर कडप आमचे दारोन ताका वगाणुया आमगे प्रितूम सगलो संवसार ताच्या हातांत आसा Usus porvot, kol kol dori, tanets kolun hadlen. Sorves pora mukaris moya, takadin vaksuya, totir kodop, amche taron, takavakanuya. Sorves pora mukaris moya, takadin vaksuya, totir kodop, amche taron, takavakanuya. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. जेजू क्रिस्ता सोवे प्रितीच्या भावा भयणींनो, बोरवोशाचे यात्रेकारा कशी एकठांय जावन देवाचे रचनेची देणी संबरोबतना आमकां हो उलो. हे पृथ्वेचेर आमच्या भौशीक घराचेर आमची नदर मारूंक आनी समजून घेवंक रचनेची निगा नीत आनी मोग हांचेर बरोसो तिगून आसूंक जाय. हे सृश्टीची सोबिताय आमी नियाळटना हे पृथ्वेचे विलाप आनी दुर्बळांचे रोडणे आमी आयकूंक आमकां एक आपोवणें. आमकां गोंयकारांक हे विलाप आनी हे रोडणे पयस ना. आमच्या गांवांनी रानांनी नदींनी शेतांनी आनी दर्या देग्यांनी ते गरजतात. सृश्टीचो सांबाळ करून फुडले पिळगेक राखणदार जावंक बरोसो दिवया. ह्या विशयाचेर आमी आयज नियाळटना हे रचने लागीं समाधानान जिवंक दुर्बळा थाय नितीन वागूंक आनी सगळे रचने सोवे देवीक मोगाचे येवजणेक विस्वाशी रावंक आमची ही बासावणी थीर करुया. आमकां गोंयकारांक हे विलाप आनी हे रोडणे पयस ना, कारण आमीच ती तूं आनी हांव गुन्यांवकार हे खालतिकायेन मानून घेवन ह्या प्राचिताचे रितींत वांटो घेवन देवाचे काकुतीक उलो करुया. सोम्या जेजू सगली रचना बापा लागीं संधान करूंक तूं आयलोय. सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुतकोर क्रिस्ता जेजू पृथ्वे लागीं समाधानान चलून एकामेकाची भाव भयणां कशीं जियोंक आमकां तूं शिकयताय. क्रिस्ता काकुतकोर क्रिस्ता काकुतकोर सोम्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तूं सगल्यो वस्तू नवसरताय. सोम्या काकुतकोर आनी सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार तुमच्या काळजांत आनी मनांत तुमी जाय ती मागणी घेवन आयल्यान वेदी मुखार दवरुया. ह्या पवित्र साक्रिफिसांतल्यान जेजूच्या ती बापाक उबारुया. घडयोभर ओगीच रावन
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाल बापा, तुज्या पुता जेजूच्या येण्याक आमी ओतरेकून रावचें कर आनी तो आमच्या दारार मारतलो तेन्ना प्रार्थना करून जागृत रावलोली आनी ताची वाखाणणी गावून आसता आमी ताका मेळून निर्मी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसा सोरेस्पराचो फांटो जावन पावतलो सोबीत आनी मोयमेवून. जमनीची फुलां जातलीं इस्रायलांत उरल्यांत तांचें वोटपण आनी शृंगार. सियोनान उरल्यान आनी जेरुजाल्यान वाटोवल्यान तांकां पोवीत म्हणटलीं आनी जेरुजाल्यान उरल्यान तांकां उरलोलो जमो म्हूण ओळखतलीं. सोरेस्पोरान नितीचें आनी निसोणटाणेचें शिरोंतीन सियोनाचे दुवेचो मेल धुवन काडटोच आनी जेरुजाल्यान रगत वारोवलां तातलें तें शार नितोल करतोच सोरेस्पोर सगल्या सियोन दोंगरार आनी थंय जमल्यात तांचेर देंवून येतलो. आनी दिसाचो एक खूब आनी धुंवर कसो आनी रातचो जळट्या उज्याचो पोरजोळ कसो थंय वस्ती करतलो. दिसाचे वत मारता तेन्ना सावली दिवंक आनी वादळ आनी पावस येता तेन्ना आलाशिरो आनी आसरो दिवंक. सगल्या वयर सोरेस्पोराची मोहिमा एक माटो आनी तोंबू जातोली. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोरेस्पोराच्या घरा संतोशान वचुया. सोगली म्हणया सोरेस्पोराच्या घरा संतोशान वचुया. सोरेस्पोराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब सोरेस्पोराच्या घरा संतोशान वचुया. आमी पावल्या जेरुजाल्याम. तुज्या दारवटांचेर आमची पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब सोरेस्पोराच्या घरा संतोशान वचुया. मजबूत एकेच बांदावलीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालेम. थंयसर कुलां चोडून येयात. सोरेस्पोराची कुलां तीं. जबाब सोरेस्पोराच्या घरा संतोशान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता. शांती तुका. सोरेस्पोर आमचो देव हांगा ठिकाण करून आसा देखून तुका बरें मागता. जबाब सोरेस्पोराच्या घरा संतोशान वचुया. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Soresporak soy Soresporak soy Soresporak soy दोलबारांच्या सोरेस्पोरा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामोलाचो पोरजोळ आमचेर पडोवन दी आनी आमकां सोडवून मेळटली. Soresporak soy Soresporak soy Soresporak soy Soresporak soy
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमिया जेजू काफेरनावान भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका प्रार्थून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येतां आनी ताका बरो करतां. परती पाडून शोधपोतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हातांकाल आसा आनी म्हजे खाल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता वच आनी तो वेता, दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकरांक अमकें कर आनी तो करता. हें आयकून जेजू जबर अजाप जालो आनी आपणा पाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगतां, उदेंती आनी अस्तंतेतायेन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहम, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एका गांवांत एक राजा आसता आनी हो राजा धारून काळजाचो ओन भावार्थी देवाचेर विस्वास दवरना तसलो तो मनीस आसता. तो आपल्याकूच देव म्हूण मानतालो आनी ताच्या राज्यांत एक माली आसता, गार्डन. आनी ह्या मालीचें काम आसता खेरीतपणी राजाक दर एका दिसा पोरसांतलीं पिकलेलीं फळां मदलें पिकलेलें सगळ्यान बरें तें फळ हाडून राजा मुखार दवरप. दिस वॉज हीज ड्युटी टू ब्रिंग द बेस्ट फ्रूट. आनी हो माली राजाच्या उरफाटें भावार्थान बोललो मनीस आसतालो. हो मालीक तो राजा केन्नाय पळयतालो, जेन्ना तो राजांगणान भोंवतालो, तेज्या पोरसान भोंवतालो तेन्ना पळयतालो. हो माली राजाक सांगतालो, पळय काय बरें नाल्ल जाल्या, देवाक वखाणणी, काय बरें आंबे पिकल्या, देवाक वखाणणी म्हणटालो. हें आयकून तो राजा खूब बेजार जातालो, कित्याक हो मनीस आपणाक वखाणी नासतना रोचणेक वखाणूंक देवाक वखाणटा म्हणून. एक दीस अशें घडटा, ह्या राजा मुखार हो माली आपल्या सदांच्या वावरा भाशेन एका पाट्यान भरून पिकलेलीं फळां हाडटा. आनी ही पिकलेलीं फळां कसलीं, तो बोरां घेवन येता, बोरांचो आख्खो पांटो घेवन येवन राजाच्या मुखार दवरता आनी म्हणटा, देवाक वखाणणी, कित्याक देवान आमकां ही फळां फावो केल्या म्हणून. हें पळोवन राजा परतून बेजार जावन रागार जावन ताका ताची परिक्षा घेवचे खातीर तो आख्खो पांटो घेता बोरांचो आनी तोंडार मारता. आनी हो माली कांयच म्हणनासतना ती बोरां एक एक पडलेलीं बोरां विसता आनी पोत्तून पाटल्यान घालता आनी पाटी उबारून म्हणटा, देवाक वखाणणी. हें पळोवन तो राजा आखोच अजाप जाता आनी म्हणटा, आरे पिश्या, इतलें करून पासून तुका लॉस करून पासून तूं म्हणटा देवाक वखाणणी. आनी त्या वेळार तो माली म्हणटा, ओय सायबा, देवाक वखाणणी, हांव देवाक वखाणटा. कित्याक आयच्या दिसा जेन्ना हांव पोरसान गेलोलो 2 भाशेचीं फळां पिकलोलीं. एक म्हणल्यार बोरां आनी दुसरो म्हणल्यार पणस. जरी तो ती बोरां हाडचे बगोर हांवें तो पणस घेवन येयलो तुज्या मुखार आनी तुवें तो पणस म्हाज्या तोंडार मारलें जाल्यार कितें जातलें आसलें म्हाजें. ते खातीर हांव म्हणटा खऱ्यांनीच देवाक वखाणणी. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज ह्या 8व्या दिसा भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या दिसा आमकां हो सोबीत सुंदर विशय दिलोलो आसा, सृश्टीचो सांबाळ करून फुडले पिळगेक राखणदार जावंक बोरवाशान आमी जिवया. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सृश्टी जावन आसा देवाचें आमकां देणें. देवान उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमी वाचता, मनशाक रोचच्या आदीं ही आख्खी सृश्टी रोचली. खूब मोगान आनी आपुरबायेन देवान एका दिसा खूब मोयपासान हो आख्खो संवसार रोचून हाडलो म्हणून आमी आयकता. आनी देवान हो संवसार रोचल्या उपरांत, सगळें बरें रोचल्या उपरांत निमाणो मनशाक खूब आपुरबायेन रोचलो. आनी ह्या मनशाक देवान ह्या रोचणेचो राखणदार दोनी न्हय एक कारबारी कसो ताका नेमलो. God appointed human beings as stewards of creation, not as rulers of creation. पूण हे आमी जायते पावटी विसरता. आनी त्याच खातीर आयच्या वाचपाचेर नदर म्हणल्यार आमकां मेळटा. आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवादी आमकां सांगता,
कशे भाशेन दोंगरार सोबीत सुंदर फुलां उपजोतलीं आनी ह्या फुलांक पळोवन देवाचे रोसणेक पळोवन इस्रायल परजा देवाची मोहिमा पळोवंक पावतली म्हणून. हाचे पयल्या वाचपान आमी आयकता इस्रायल प्रवादी म्हणटा, दिसाचे वत मारता तेन्ना सावळी दिवंक आनी वादळ आनी पावस येता तेन्ना आलाशिरो आनी आसरो दिवंक सगल्या वयर सर्वेस्पराची मोहिमा एक माटोव आनी तोंबू जातली. आमी जाणा जेन्ना झाडां आसता तेन्ना ते झाडाचे सावळे पोंदाक आमी वेता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, पूण जायते फावटी आनी खेरीतपणी आमच्या ह्या गोंयांत आमी जाणा कशे भाशेन सृश्टीचो आयज विलाप करून ती सृश्टी रोडटा. आयचो पेपर पासून घेतल्या तुमी पळयतले दर एका दिसा आमी वाचता कशे भाशेन आमच्या गोंयची हे माणकुले गोंयचे सोबीत सुंदर आमचें गोंय, आमचे दोंगर, आमचे पर्वत कातरून खेरीतपणी ह्या आमकां देवान दिल्ल्या सृश्टीचो आमी दुरुपयोग करता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयची वाचपा आनी खेरीतपणी भाग्यवन फ्रांसीस शावियराच्या जिविताचेर नदर मारून आमकां कसली शिकवण मेळटा. पयले सुवातेर मनशान हें केन्नाच विसरूंक जायना की आमी फकत देवाच्या रोसणेची कारबारी, आमी ह्या रोसणेची दोनी न्हय, देवान मनशाक कारबारी कसो ह्या संवसारान रचलो. आमच्या स्वर्गीच्या बापान हो सोबीत संवसार रचलो, तरेकवार जानवरां, झाडां पेडां, उदकां आनी नदी दिवन तो नेटयलो. ह्या संवसाराक जेन्ना आमी पळयता आमकां देवाची मोहिमा दिसून येता. पूण हे मोहिमेक आमी खऱ्यांनीच वाखाणटा काय आमची शेतां, आमची भाटां विकून दिवन आमी ह्या दोतोरेचे आमी धोनी जाल्या म्हणून आमी समजून आमी ते विसरता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता तो शोधपोती जाणा जावन पासून एक व्हडलो नांवाचो मनीस जावन पासून जेजू मुखार तो येता. कित्याक तो जाणा आसलो, ताका भावार्थ आसलो जेजू ताका बरो कोत्तलो म्हणून. दुसरे सुवातेर आमकां आयची वाचपां उलो कोत्ता की आमी आमचें आपसुवार्थपण सोडून दिवंक. जायते फावटी आमच्या आपसुवार्थाक लागून आमी आमच्या ह्या सृश्टीचो आमी निसंटोन कोत्ता. आमच्या आपसुवार्थान भरून आमी विसरता की देवान दिलेले हा सोबीत सुंदर संवसार आमी मोगान ताची राखण करूंक जाय म्हणून. असलेंच आपस्वार्थ नासलेलें जिवीत आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानान ह्या सोदपोती सवे. तो आपस्वार्थ नासतना आपल्या ह्या चाकराक बरो कर म्हूण जेजूशी मागूंक येता आनी जेजू ताचे मागणी आयकता. खऱ्यांनी जेजू ताचे मागणी आयकून ताच्या ह्या चाकराक बरो कोत्ता आनी ताजो भावार्थ पळोवन जेजू आकोस्तो टाकता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आमच्या जिवितान आपस्वार्थी जाय नासतना आमच्या ह्या प्रितुमे सवे खेरीतपणी मोगान आनी मोयपासान वेंगूंक आनी ह्या प्रितमे वरवीं देवाक आमी आर्गां दिवंक वावर करुया. आनी तिसरे सुवातेर हाची वाचपां आमकां खेरीतपणी आपयता सृश्टीची राखण करूंक, सांबाळ करूंक ही आमची जबाबदारी. जशे भाशेन भाग्यवन फ्रांसीस शावियरान देवान दिलेली आपली जबाबदारी जेन्ना ताचें काळीज आनी मन बदलता आनी देवाचें शुभ वर्तमान परगटूंक तो आपलो गांव सोडून ह्या आमच्या सोबीत मणकुल्या गोंयांत येता. देवाचें उतर परगटूंक भोंवता आनी खूब मोगान देवाचें उतर हें परगटून कितल्याच जाणांची काळजां आनी मनां बदलता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणींनो, मागुया भाग्यवन फ्रांसीस शावियरा भाशेन आमी आमच्या जिवितान नवसोनी हाडून आमच्या जिवितान बरो तो वावर करूंक, आमचें उदक सांबाळून, आमच्यो न्हंय आनी नदयो ह्यो नितळ दवरून, आमचे वारें प्रदुशीत करिनासतना आमचो कचरो सांबाळून आमी ताचो कचरो जाता तितलो उणो करून आनी खेरीतपणी हें आमचें घर, ही पृथ्वी आमचें घर नितळ दवरून आमी वावरूंक. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, एक बरयणार अशें म्हणटा, नदी आपलेंच उदक पियेना, झाडां आपलींच फळां खायना, सूर्य आपलींच किरणां आपल्याचेरूच फांकयना, फुलां आपलेच पासत परमळ दिना. जाल्यार आमीच मनशां कित्याक फकत आपणाचेच चिंता. आमी मागुया खेरीतपणी आमी बलिदानान भाग्यवन फ्रांसीस शावियराचे मोजतीन आमी फुडले पिळगेचे चिंतून आमी ह्या सृश्टीचे आमी काळजीदार राखणदार जाल्या पुरो म्हणून आमी खेरीतपणी मागुया. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी सगळीं जाणां खुशालकायेन हें गायन कोत्ता फ्रांसीस शावियराचें. तुमी जाणा सगळीं जाणां आमी हें गायन कोत्ता म्हणटा सा फ्रांसीस शावियरा व्हडा कुरा रात दीस आमच्या मोगान लास्तोल्या. आनी त्या गायनान आमी खेरीतपणी म्हणटा, बेसांवगाल सायबा शारार गोंयच्या. ही उतरां आमी जेन्ना म्हणटा आमी खेरीतपणी मागता, आमी सदांच मागतालीं
की फ्रांसीस शावियराचे मोजतीन आमचें गोंय खेरीतपणी सर्वेस्परा देवान राखूं म्हणून वायटा विघ्नांतल्यान झुजांतल्यान शांती आमच्या गोंयांत आसूं म्हणून आमी सदांच मागताल्यो. पूण आयज जेन्ना आमी हे गायन कोत्ता आनी मागणी कोत्ता की सान फ्रांसीस शावियरान खेरीतपणी बेसांव घातल्या प्रमाणे आमच्या शारार आमी मागुया. सान फ्रांसीस शावियराचे मोजतीन आमचें हें गोंय आनी आमचें हें आमचो हो परिसर आनी खेरीतपणी आमची ही सरभोंवतणी आमी सदांच नितळ दवरूंक आनी बागेवन फ्रांसीस शावियराचे मोजतीन आमचे गोंयचेर ह्या सृश्टीचेर देवाचो आशिर्वाद पडून आमी ह्या सृश्टीचे गोवाय जावन ही सृश्टी सांबाळून ती फुडले पिळगेक सांबाळून दवरूंक आमी ह्या मिसा बलिदानान बागेवन फ्रांसीस शावियराचे मोजतीन आमकां देवाची कृपा आनी बोळ मागुया. देवाच्या उतराचेर खोलायेन याद केल्या उपरांत आतां आमी सगळीं उबी रावया. आमच्या काळजांतली भावना मागणी आवंडी आनी स्वप्नां आसात तितली ह्या थोड्याच मागण्यांतल्यान देवाक ती उबारुया. आमचे पोवीत सोबे पासत तिणें आपल्या जबाबदार गोवळ्या उद्देशी आमचे भौशीक गोर सांबाळूंक आनी फुडले पिळगेक तें बोरवाशाचें एक देणें कशें दिवंक पोरजेक फुडारपण दिवंक देवा लागीं मागुया. राजकारभाऱ्यां पासत सगल्या आनी चड करून गोंयच्या राजकरणींनी नीत शांती आनी पर्यावरण राखचे कायदे करूंक देवा लागीं मागुया. विज्ञानी शेतकार आनी जमनीचो सांबाळ करतल्या पासत तांचो वावर रोचणार देवाची जाणवाय दाखोवचो जावं. पर्यावरणाचो बदल आनी नाश जालोल्यान जांचेर आकांत आयला तांकां तांची अस्मिताय आनी बोरवासो आमचे दोयेन लाबू म्हूण देवा लागीं मागुया. भुरग्यां आनी तरणाट्यां पासत फुल्लोली आनी फोडलोली सृश्टी आनी मनशाकूळ जबाबदारेन वागलोलें दायज कशें आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक मेळूंक आनी आमी गोंयच्या समुदायाच्या नागरिकांनी बोरवाशाचीं यात्रेकारां कशीं हे धर्तरेर जियोंक आनी हेरांक देख दिवंक देवा लागीं मागुया. बोदयाल बापा, ह्या मागण्यां भायर आनीकूय जायती आमची मागणी आसा ती तुका सगलीं थावी. बागेवंत फ्रांसीस शावियराचे मजतीन ती आमकां तूं फावो कर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Borough, Amchi,
कडवरदाना पोदो सोम्या आमची मोना माता तोसली कडवरदाना पोदो सोम्या आमची मोना दिदाव तुका फुला फुला ओदोंग आमची शेतां मोला उत्पन्न करच्या ओदीक फुला मागतांव आमी तुजी बाळा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोड पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता. तितून दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी खरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें. सासणीक तारुणांचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dorbaranzo सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. पूत सर्गी तुका सोय 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 सोय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय सोय. पूत सर्गी तुका सोय 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 सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें,
तुम्ही सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पुरगोटुया. सोम्या जेजू आमी होवुडो खाता आनी एकाक सितले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगोता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. ओ जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभे सोगडास कर. आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी फेर्रा आमच्या गोवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पूर सोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंक वारमारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागिवन झुजे, बागिवन धर्मदूत आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात. त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सास्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहीम गावूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, एक वर तरी आदीं हांव पावलो. पार्किंग लॉटाक म्हजी गाडी पार्क केली आनी थंयतावन इतलो वेळ हांव येता म्हणसर जायतीं म्हाका वळखीची आनी अडकोनान तसलीं भाव भयणां मेवलीं. हात जोडून फादर मागणें कर, हांव बरी ना, पिडेंत आसा. फादर मागणें कर, म्हजे भुरगीं बरीं नात, म्हजो तरणाटो पूत सारको ना. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या वेळार आमकां जायत्यांक पिडा आसा ती आमी जण एकलो जाणा. हॉस्पिटलांत आतां हें मिस जाल्या उपरांत कोणाचेर मागणी करूंक आमी वेतोल्या. सिरियस ऑपरेशन केलां काळजाचें. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें कुटूंब घेवन आयल्या आमी. आमच्या काळजान मनान आमचें कुटूंब पिडेंत आसात. कुडीची पिडा आसा, मनाची पिडा आसा, मोगाच्या संबंदाची पिडा आसा, जायते भाशेचे प्रॉब्लेम आसात. आमचे फादर म्हज्या सायडीन आसात. आपआपले फिरगोजांतली मागणी घेवन आयल्यात. बागेंत फ्रांसीस शावेराच्या पांयाशी ताका फुडें घालून जेजून शिकयलोलें प्रार्थन भावार्थान, विस्वासान आनी गरजेवंतांक आनी आमकां पाव म्हूण मागून हे मागणेन देवाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक आसोडकी पोथी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयलोली सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला. फकत तांणीच कोमन्या घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of neighboring religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतिस्माचा संस्कार घेतलेले आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
올라서 모제 빗돌 지에다 모서들 모제 빗돌 지에다 모서들 지폰 제수 모서 되우다로 모제 빗돌 지에다 모자 어장 링롤레 다체스 칼리스토도다 모자 어장 링롤레 다체스 칼리스토도다 otmea moșa ca ion cor shall cae ullaso moje bidor cieta mosodeu moje bidor cieta moso들 지폰 예수 आमचे दोळे धापूया. काळजान शिवलेल्या जेजूचे आसणे ह्या वेळार आमी अणभवया आनी ताका आमी दिन वाचुया. सोकडी उबी रावया. देवा आमच्या बापा, सासणांच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय. ह्या 2 दिसांच्या संवसारान ओतीर वस्तू मदें आमी जियेताना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक सदांच तोगतोल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. ओ तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळूं म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशे बसूया. आयची मिसाची बॅट समोर उमलल्या फादर ओलन आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या फादर चॅरी हांकां आमचे 3 वास. तशेंच गायनाची मांदावड आनी वाचपाक कोत्तल्यांक आमचे 3 वास. आयज सा फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 8वो दीस. दिसपोट्या मिसांचो वेळ सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:15, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस जातले. कुमसाराक तुमच्यान बासिलिकेच्या सांक्रिस्तीन सकाळच्या 5:30 ते 11:30 आनी सांजेच्या 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तशेंच म्हज्या दाव्याक भायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक जाय तांणी सकाळचे 8:30 ते 12:30 आनी सांजेचे 3:30 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेन पवित्र संस्काराची बसोवन जाता. थंय तुमच्यान जेजू सांगाता वेट सारूंक जाता. व्हील चॅराची सुविधा फकत दोतोराच्या सर्टिफिकेटी वांगडा मेळटली. फाल्यां खेरीत मिसा हे भाशेन आसतली. सकाळीं 11 पोर्चुगीज भाशेन, 12:15 यात्रेकाराचे मीस, सांजे 3:30 धार्मीक आनी म्हत्वाची भयणांक खेरीत मीस आसतले. ताचे पासत आमी मागतले हांव आनी 5 वरांचेर पिलार संस्था मीस पेटयतली. फाल्यां सांजेचे 3:30 ते 5:30 वाजता कुमसारां आसची नात. फेस्ताच्या दिसाक मिसांचो वेळ हे परी सकाळचे 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30, 10:30, 10:30 दोबाची मीस जातले. उपरांत 12:15 आनी सांजेचे 3:30, 5 आनी 6:15 जातले इंग्लीश भाशेन. फेस्ताच्या दिसा कुमसारां आसची ना. तशेंच पवित्र संस्काराची बसवणूय आसची ना. तशेंच व्हील चॅराची सुविधा आसची ना. डिसेंबराचे 4 तारखेर मिसा हे परी
सकाळची 6, 7 आनी 8 वाजता इंग्लीश भाशेन जातलें. डिसेंबराचे 6 तारखेर सान फ्रांसीस शावेराच्या कॉपेलान बांय कडेन मीस आसतलें सकाळीं 10 वाजता. तोत्राय दवरची. फाल्यां आनी फेस्ताच्या दिसा तुमचेर हात दवरूंक आनी मागणें करूंक कांय कारणांक लागून दियाकना आसचें ना. ह्या मिसा भेटीन भोक्तीन वांटो घेतल्यांक तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. तशेंच हें वातावरण पवित्र सांबाळूंक सगल्यांनी आदार दिल्ल्यांक आमचे दिनवास. फाल्यांच्या दिसा खेरीत भाशेन दिव्यांग म्हणजे पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज तांचे पासत आमी खेरीतपणी मागतल्या. सगळीं उबी रावया. सुरवेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें बरोबर. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमच्या पासत तुजी विनोदी मागता. तुमकां जाय ते ह्या वेळार तुमी विनोवचें. बरोबर. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाक्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांटाव. आमेन. San Francis Xavera, Borat Kura, Ragdi Samcha Mogan, La Solia, Besau Galsaipa, Gerard Goicha. Sambalun amka gopan tuja besaungal saiba sharar goicha. Sambalun amka gopan tuja. फादर जॉन हाचे आवयक मल्टिपल ब्लॉक्स मेवलेले आसा आनी ओपन हार्ट सर्जरी करूंक ओ नेगेटीव ब्लडाची गरज. सांगा कोणाक दिवची खुशी आसात आनी कंट्रोल रुमान वो लिटर्जी डेस्कार तुमी कळोवचें. फुलां भेटोवंक वा फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासिलिकेच्या लिटर्जी डेस्कार वो कंट्रोल रुमान तुमी हाडून दिवंक जाता. एक विनवणी, हांगा कॅमेराचो पोडियम आसा ताचेर तुमच्यो वस्तू तुमी दवरच्यो न्हू कित्याक तांकां आडकोड जाता. तुमच्या खाशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी तुमी व्हरून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमान वा बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमान वचून कळोवचें. कसलीय दुबावी वस्त वा मनीस तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसांक कळोवचें. डिसेंबराचे 2 तारखेर से कॅथेड्रलाचो यूथ तियात्र हाडटा. ताचो बरयणार लॉरी ट्रावासो. हो तियात्र जातलो से कॅथेड्रलाचे स्टेजीर 7:30 वरांचेर आनी तियात्राचें नांव ह्या तियात्राक नांव दी. तिकेटीचें मोल ₹200.